क्रूज पर्यटनाक सुद्दां बरो प्रतिसाद मेळपाक लागिल्लो आसा. एवरी इयर क्रूज पर्यटनाक वाड जायत आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिव जयंती ही फक्त उत्सव न्हय तर शौर्य, स्वराज्य आणि सुशासनाच्या प्रेरणाचो तो उत्सव. तुमकां सगळ्यांक सांगपाक उमेद दिसता की म्हळ्यार अंदू शिव जयंतीची कार्यावळ सरकार म्हापशान करतले. शिवशाहीचो इतिहास नव्या पिळगेक कळचो आणि तांकां शिवबांची हुशारी, युद्धाचे डावपेच आणि स्किल कळचे ह्या हेतून तो निर्णय घेतला. आणि ह्याच पिनाक सावन भारताच्या संविधानाचो सगळो तरतूद आमकां लागू जालो. भारत देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली आमचो भारत देश दिसान दीस चौफार विकास करीत आसा. आमच्या देशात कडल्यान पूर्ण जग शांततायेचे धडे शिकता हे सगळे मजबूत संविधानान दिले. आत्मनिर्भर एकच शब्द लक्षात घ्या, आत्मनिर्भर. आणि काल आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी परिवर्तन केले, स्वयंपूर्ण. या दोन शब्दांनी अख्खे देशाच्या जनतेक म्हणजे आपले हे शब्दांत देशाच्या अख्ख्या जनतेक 140 ते 141 कोटी आजारी जे आसात तांकां एक नवं चेतना घेऊन काम करपाचें मंत्र जो आसा तो काम सगळ्यांनी दिला आसा. AIMS in Ayurveda is right here in Goa in Dargal, which shows on the medical sector we are moving forward. In education we are moving forward. How many new universities have come? And it is through these institutions we produce class citizens, educated, skilled, in the know-how, having knowledge, full of bright ideas. खूप वेळा आमच्या बद्दल अपप्रचार केलो गेलो की पूर्ण बहुमतान आयले जाल्यार आमी संविधान बदलतले बी म्हणून. पण अपप्रचार करून ते नॅरेटिव्ह घालून आमकां भारतीय जनता पार्टीक आणि माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या डेव्हलप्ड आणि डेव्हलपमेंटाची स्वप्नां फाटीं ओडपा खातीर जो प्रयत्न आशिल्लो, पण तो प्रयत्न लोकांक आतां हळूहळू कळपाक लागला. आणि त्या खातीर हळूहळू प्रत्येक स्टेटींनी भारतीय जनता पार्टी आणि माननीय नरेंद्र मोदीजीची स्वप्नां साकार करपाक लागून पूर्ण बहुमतान आमी फुडें येवपाक लागल्यात.